प्रदीप आयज तुवें वोट घालून आयला तूं आयज तूं कितें सांगूंक सोदता? इतलेंच सांगूंक सोदता की हे जे इलेक्शन्स आसा हे एक वास्को खातीर खूब इम्पॉर्टंट इलेक्शन्स आसा. सो सगळ्या लोकां कडेन मागता की इलेक्शन वोट करप हो आमचो रायटूय कसो आसा तशें आमची एक ड्युटी आसा वोट करप. आपलो वोट वेस्ट करचो न्ही, कोणें सगळ्यांनी वोटींग करचें. कित्याक वोटींग रायट हो आसा पळय हो आमकां 5 वर्सान एकदां येता. वोटींग रायट डेली येना. सो सगळ्या नागरिकां कडेन मागता की तुमी सगळ्यांनी येवन भायर वोटींग करचें. लोक भायर येत आसा पूण जे भितर अजून घरान आसा जाल्यार मागीर येवपा आसा. इतलेंच सांगणें की वोट चुकोवचो न्ही म्हणून. दाजी बाबा आयज तूं कॅम्पेनींग तुजें जाल्लें आसा, आयज तूं प्रत्येक बुथाचेर गेल्लो आसा, तुका रिस्पॉन्स कसो मेळटा लोकांचो? रिस्पॉन्स सगळ्या कडेन बरो आसा. जे लोक प्रचंड म्हणजे उत्साही आसा. जरी हांगा वास्को 10 वर्सां निग्लेक्ट जाले तरी पूण एक होप घेवन लोक उत्साही आसा. लोक भायर येतात, लोक मेळटात, म्हणजे बरे पॉझिटीव रिस्पॉन्स दितात सगळे. सो म्हाका दिसता खंय तरी एक बरे मार्जिनान आमी जातले. सो वास्कोन बीजेपी हॅट्रीक करतली कॅन्डिडेट मेळ्ळो 100% फक्त मार्जीन कितले तें पळोवपाक जाय.